तांच्यांत भरवासो वाडोवया. प्रितीच्या भावां भयणींनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जाणट्या सवेक हुस्को दाखोवन तांच्यांत भरवासो वाडोवया. आज वचत थंय जाणट्या सवेक अन्याय जालोले आमकां दिसतात. ती आमकां आमच्या घरांनी सबोनांत वसली वागणूक आजकाल आमचे मदें भितर सरल्या. कशे परी तांणी आमचो सांबाळ केला, कशे परी तांणी आमकां आकारल्यात हें आज आमी विसरल्या. तांचे सवे मोवाळ जावचे बदलेक आमी तांकां दुखयल्यात. तांची पिराय आनी परिस्थिती समजून घेवंक तांचे सवे समजीक जावन आमी वावरुया. जाणें आपलो भरवासो केदींच सोडूंक ना ती सुभागी. पाप साहेब लियो 14वो हाणें आपलो संदेश दिवन अशें सांगलें, आमची शापाय शामाय जावन आसात भाग्यवंत जिविताची पयली गोवाय आनी भरवाशेची खुणा. ह्या नोवेनांत तांचो उगडास करतना तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. तर ह्या मिसा बलिदानांत देवाची कृपा आनी स्फूर्ती आमकां आनी आमच्या जाणट्या भावां भयणींक मागुया. Gesù amcia sobia sului amca patkantonia omrut amcia jivacia leje Gesù amcia Deotor veni Tora Aron Diuja Unshakura Nasam Kodis Soriraka Adam Ever Patokere Sorgiceda Levandamne Utke Korum Portum बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जाणट्या सवे हुस्को दाखोवन तांच्यान बोरवांचो वाडोवया. जाणी आपलो बोरवांचो केदींच सोडूंक ना ती सुभागी. सिराकाच्या पुस्तकांतली ही वोळ घेवन शापाय शामाय आनी जाणट्यां खातीर भेटयलेल्या मिसा निमतान आमच्या पाप साहेब लियो 14वो हाणें आपलो संदेश दिवन अशें सांगलें, आमची शापाय शामाय जावन आसात भाग्योन जिविताची पयली गोवाय आनी बोरवाशाची खुणा. खऱ्यांनीच जाणटी पिराय एक बागी वेल जावं येता, जंय लांब जिविताच्या उज्यान बोरवाशाची तपासणी, आनंदाचो उगम आनी देवाचेर विस्वास थीर जावन एक संदी जावं येता. ह्या नोवेनान तांचो उगडास करतना तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचें हें जाणटेपण कुरपेन बोल्लेलें दान जावंक आमचो सगल्यांचो तांकां सहकार मेळूंक
देवाची कृपा आनी स्तुती ह्या मिसा बलिदानान आमकां आनी आमच्या जाणट्या भावां भयणींक मागुया. आनी अपुरबायेच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता पिराय जाल्ल्याची वा आमच्या घरा बियान सोरभोंवतणीची येतल्याची जाणट्यांची आमी काळजी घेवंक जाणार ती अनुभव आसुल्ली ती तांचे असोकतायेन आमी तांकां वेळ दिवंक मोयपाशी समजीक सोशणीक जावंक आमकां पयल्ले आसात. जायते फावटी आमच्याच घरा बेनी आसलेल्या पिराय जाल्ल्या भाव भयणांची आवय बापायची आमी दुर्लक्ष केलां काय, तांचेर आमचें मन आमी ओडूंक ना काय. जायते फावटी आमचे असोकतायेक लागून आमी थोडी तांकां किकोन केल्यान एक सुरी कशी निराशी कशी दवरल्या काय. सगल्या असोकतायची पातकांची चुकीची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी वच म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच वारमरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, तुवें बसयल्ले सोडवंडराक बऱ्या कुरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सोदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गीच्या रचन सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजल्या विशीं इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगल्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगलीं राष्ट्रां ताजेशीं चोडून वेतलीं. इस्बा भायर पोरजा ताजेशीं येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताज्या वाटांनी चलूंक पावतल्यांव. कित्याक सियोना तावन येतली सोमूर्त आनी जेरुजल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट करतलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें
झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. Sorves poracea coram, Santo San vocuja. Sorves poracea coram, Santo San vocuja. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब Sorves poracea coram, Santo San vocuja. आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब Sorves poracea coram, Santo San vocuja. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चोडून येयात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब Sorves poracea coram, Santo San vocuja. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब Sorves poracea coram, Santo San vocuja. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत. न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. आमी सोत मानून घेतलां त्या दिसा परस आमची सुटका आतां अदीक लागीं आसा. रात सरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाचीं हात्यारां घेवन उजवाड्याच्यो कोरण्यो करुया. दिसा उजवाडा चलूंक जाय तशें माणसुगेन आमी जिवुया. मौज नाका, झगडीं आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूच तुमचें आंग त्राण जावं दी. कुडीक आनी तिच्या कुशयांक ह्या फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतरें. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मतिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी नोये पेट तारवान भितर सरलो, तो दीस मेरेन लोक खादा पियेतालो. लग्न जावन
आनी लग्न करून दिवून आसलो आनी पोरयाळ्यान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यंत तो कांयच नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलोल्या दोगां दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दोळटल्या दोगां बायलांतले एकलेक व्हरतले, दुसरेक सांडटले. म्हणटच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात, चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. आपुरबायच्या भाव भयणीनो, आज ह्या नोवेनाचो आमचो विशय जाणट्या सवय हुस्को दाखोवन तांचे अंत बरवासो वाडोवया. आपुरबायच्या भाव भयणीनो, जाली गेल्या वर्साची खबर. एका घोराब्याक हांवें भेट केल्ली आनी वर्सान जायत घडये तेंपान ह्या घोराब्याक भेट केले तेन्ना सोंपल्या उपरांत उगडास आयलो म्हाका, तुमची आवय आसली, आवय खंय आसा अशें विचार केलो तेन्ना हो तिचो पूत मातसो नेर्वस जालो आनी म्हणूंक लागलो आवय आसतली भितर. आनी तेन्ना ल्हान भुरगें आसुल्लें. तिची खबर घेवंक वेताना ते म्हणूंक लागले, फादर आवय भितरल्या कुडांत आसा. ना भितर आसा. आनी जेन्ना भाऊ भयणीनो हांव ह्या कुडांत भितर सरलो, हांवें म्हणलें तो कूड न्हय तो गूड. कित्याक ह्या परिस्थितीन ही आवय तांची रावताली. थंयसर तें एक दिसपेस कशें, वस्तू उडयल्ल्यो आसल्योत, थंयसर पाली जोल्ले, मेड घोयराम आसुल्लो आनी एका कोनशाक ही तिची खाट आसुल्ली. आनी ह्याच खातीर ती परिस्थिती पळोवन भोव दूख जालें. कित्याक दुखलें, हे तांचे आपुरबायचे आवयक, तांचे मोगाचे आवयक तांणी ह्या कोनशाक ह्या घरांत ह्या कुडांत घातिल्लो. आज भाव भयणीनो, कितें भाशेन हो नियाळ कोत्ता आसतना हांव तिचे लागीं उलोवंक बसलो तेन्ना ती म्हणूंक लागली, फादर म्हाका सांडल्या सगल्यांनी, हांव निराशी जिवीत जियेतां. हांव एकसुरी म्हज्या मोगाची ह्या घरांत आसूनय तांकां म्हाका दिवंक वेळ ना. म्हाका जेवण हाडून उडयतात सुण्यांक उडयल्ल्या भशेन. आनी जेवण म्हजें काम करूंक, साफ करूंक एक सर्वंट आसा, ती आपूण करून वेता. दुसऱ्या कडल्यान पर्यान म्हाका मोग मेळटा, पूण म्हज्या मोगाच्याच आपुरबायेच्याच आमच्या घरच्या भुरग्यां कडल्यान आमकां वेळ मेळना. आनी इतलेंच न्हय, तेन्ना ती म्हणूंक लागली, हें ल्हान भुरगें आसा, ही नात म्हजी. ती सांगतात, माय सोशी वचूं नाका, तिका घाय जाल्या, ती बरी ना, पिडेसा, तुकाय घाय जातले, ती मेडी आसा, तिका वास मारता, तिका वचून मेळो नाका, त्या कुडान वचूं नाका. एकूच मागता म्हणूंक लागली, फादर माग देवान म्हजो उगडास करूंक. कित्याक हे परिस्थितीन ह्या निराशीपणान जेल्ले परस म्हाका देवान व्हेल्यार अदीक बरें जातें. थंयसर हांव सुसेगाद शांतीन आसतली. आपुरबायच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसा चित्र आमच्या घोराब्याचें. आज हें चित्र कशे भाशेन आमच्यांनी बदलूं येता. आमच्याच मोगाची भाव भयणां, तांचेर आमी दुर्लक्ष घातलां गाय. आमच्याच आवय बापायंक तांकां आमी सांडल्या गाय. आज विशय आमकां उगडास कोत्ता. जाणट्या सवय हुस्को दाखोवंक, काळजी दाखोवंक, तांच्यान भितर एक नवो बरवासो आमी उत्पन्न करूंक कशें करतले हांव. वेळ आसा आमकां वेळ ना. आमच्या आपुरबायेच्या मोगाच्या प्राय जाल्ल्या जाणट्या जाणार आमच्या भाव भयणांक तांकां वेळ दिवंक. आपुरबायच्या भाव भयणीनो, ही परिस्थिती जायते आमच्या घराब्यांनी आज करीत भाशेन नियाळ कोत्ता आसतना देवाचें उतर आमकां सांगता. पयलें वाचप आमकां म्हणटा, कितें म्हणटा ह्या प्रवाद्याच्या वाचपान आमी पयल्या आद्वेंताच्या आयतारान आसा.
आदवेंतान आमी भितर सोदता हे वाचप आमकां सांगता कितें सांगता सगल्याची नीत जातली राष्ट्राची नीत जातली सोडवंडार येतलो तेन्ना सगळें नवेपण जातलें ते तोरसादी सूर्यो मोडटलेत आनी कोयते उजाराक जाय तसल्यो वस्तू करतले म्हणजे एके भाशेन शांतीचें जिवीत भितर सोदतलें नीत आसतलें समाधान समजिकाय सोंसणिकाय मोग हो मोयपास भाव भयणीनो आमच्या जाणट्यांक पिरायेच्या भाव भयणांक आमी दिवंक गरज आनी हेच खातीर हो विशय आज आमकां उगडास कोत्ता निराशी जाल्ल्यांक एकसुरी सांडलेल्यांक पोरो घातलेल्यांक आज आमच्याच घराब्यांनी आमी वचूंक आसा कित्याक आमी पयस वेची गरज ना तांकां दर सांडल्या तांकां पयस आयल्या जाल्यार ह्या वयचें जिवीत जावन आसा जायत्या जाणांचें जिवीत आज घराब्यांत पिराय जावन भाव भयणीनो ही वसकताय तांचेर आयल्या तांचे हात कामता जायत तांची दोंपरां घोट ना जायत तांकां बरोवंक पडटा तांकां लावंक पडटा तांचो परामर्श करूंक पडटा हें सगलें एक सॅक्रिफीस एक भरवासो आमी तांकां दितले अपुरबायेच्या भाव भयणीनो ही वसकताय सगल्यांचेर आमचेर एक दीस येतलीच जाणटेपण पिराय कोणाच आमकां चुकची ना आनी ह्याच खातीर आमी विसरूंक फावना ह्याच खातीर ह्या घोराब्यान ह्या ल्हान भुरग्याक देख दिताले आवय बापूय ताची तिचे सवय वचूं नाकात तिका वास मारता तिका हात लायनाकात तिका पिडा जाल्या घाय जाल्या तुकाय जातलें फाल्यां हेंच भुरगें हीच देख आवय बापाय सशी करतले भाव भयणीनो हें गाय आमचें चित्र आमच्या घोराब्याचें आज नवो बरवास आमकां दिता दुसरें वाचप अपुरबायेच्या भाव भयणीनो ह्या दुसऱ्या वाचपान कितें संदेश आसा सोडमोंडार येतलो तेन्ना वो आमी तयार जावता जाल्यार आमकां उगडास केला आमचे दोळे उक्ते दवरुया आमी जागी जावंक आमकां उलो केला कित्याक आमी आमच्यो काळोखाच्यो कोरण्यो आहा त्यो सोडून उजवाडाची भुरगीं आमी जावंक आमकां एक उदाहरण दिल्लें आसा दुसऱ्या वाचपान आनी अपुरबायेच्या भाव भयणीनो आमी हें हो नियाळ कोत्ता आसतना आनीक उदाहरण एक बापूय आपल्या आवयक सांगतालो माय आमी तुका बऱ्या जाग्यार व्हरून दवरता थंयसर तुका कांयच धास्ती काडपाची गरज ना तुका खाण जेवण वेळार मेळटलें तुका आमी जाय तितलें धाडटले हांव तुका आमी फोन करतले आमी पयस हायूके भायर आसता पूण सगलें आमी तुमकां दितले हांव आनी त्या घरान वता आसतना ती माय रडून म्हणटा बाबा हें सगलें म्हाका नाका म्हाका तुमी जाय म्हजे बरोबर म्हज्या दोळ्या मुखार आसलोली हो मोग म्हाका जावो म्हज्या नात्रा पुंटुरा तांच्या भुरग्यां बरोबर खेळूंक म्हाका जाय तांकां तुमचो मोयपास मोग म्हाका जाय ह्यो वस्तू म्हाका नाकात दुडू म्हाका नाकात आज भाव भयणीनो आमकां दिवंक वेळ ना गाय तांकां आज करीत भाशेन हो विशय आमचें मन ताचेर ओडटा आनी भाव भयणीनो हांव पातकी म्हणटा आसतना जायते बावडी उतरां आमी परत परत म्हणल्या वायट आदारून बरें सोडून जायते फावटी आमी चिंता जें कितें वायट केलां तेंच आमचें पातक गाय जें कितें बरें मोज्यान करूं येतलें आयच्या दिसा दुसऱ्या सवें म्हज्या पिरायेच्या भाव भयणां सवें म्हज्या आवय बापाय सवें गोरशे वता सवें जें करिनासतना हांव दोत्ता तेंय पातक म्हूण आमकां उगडास करुया आनी ह्याच खातीर जेजू बरें उदाहरण घालून सांगता एक ग्रेस मनीस आसलो एक लाजरस आसलो भिकारी ग्रेस मनीस खावन पिवन नाजूक आंगोसरां न्हेसून मेलो सगल्यांक आमकां झोट्टी आसा हें आज करीत भाशेन जेजू सांगूंक सोदता नीत आसतली आमी दुसऱ्या सवें कोत्ता तेंच आमकां मेवतलें लाजरस ह्या ग्रेस मनशाच्या दारार आसलो पूण ताणें ग्रेस मनशान ताची पर्वा करूंक ना कितें व्हरतलें त्या ग्रेस मनशाचें पातक ताणें ताका दुखोवंक ना पूण जें कितें बरें करूं येतालें तें ताणें करूंक ना बुकेक थानेक ताका दिवं येतालें तें दिवंक ना आमच्या घरजेवंत भाव भयणांक पिराय जाल्ल्यांक आमच्याच आवय बापायक शेपाय शेमायक जेन्ना आमी बरे भाशेन त्रादमेन दिता तेन्ना एक बरी कोरणी आमी करता बरें करता आनी बऱ्याचो इनाम आमी घेतले आपुरबायेच्या भाव भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता सोडवंडार केन्ना येतलो आमी नकळो चोरा भाशेन येतलो गाय जागृत आमी रावूंक तयार आमी आसूंक आनी कशे भाशेन जागृताय आनी तयार आमी बरें करून शिवंक आनी ह्या बरें केल्ल्याचो इनाम आमकां मेळटलोच दुबाव ना अपुरबायेच्या भाव भयणीनो सोर शेवटी ही पिराय आमचेर सगल्यांचेरच येतली आनी ह्याच खातीर तयारेन आमी रावून जें कितें आमी करता तेंच आमी घेता जें कितें आमी वोमता तेंच आमी लुवता ज्या मापान आमी दुसऱ्यांक दिता तेंच आमी परत घेता आज भुरग्यांक आपल्या आवय बापायक दिवंक वेळ ना
पूण जेन्ना आवय बापूय सोरता तेन्ना तांच्या मोड्यार तांच्या फोंडार येवन आमी दुखांच्यो झोरी करता. तीच दूख तर जिवी आसतना दाखयली जाल्यार बरें जातें. तांकां एक इनाम कसो. आज आवय बापूय मेल्या उपरांत तांची भावणां तांची भुरगीं मिसां दिवंक भोंवतात. जिवी आसतना एक मीस दिल्लें तांचे भलायकेक बरें जावपाचें आनी बरें तें करूं येता. जिवी आसतना मेल्या उपरांत तांचे फोंड फुलांनी नेटयता आमी. जिवी आसतना एकूच फूल दिल्यार तांकां पुरो आसलें. तांकां मोग मोयपास दाखोवंक आनी तांकां वेंगेन धरूंक. आज कितें उदाहरण हें सगलें हो नियाळ कोत्ता आसतना एकूच भगवंत फ्रांसीस शावेरान चिंतलें, ओत्मीक जिवितान हांवें जिवोवचो वो कुडीच्या कोसपायांनी हांव जिवोवचो. कुडीच्यो कोसपायो सोडून दिता. हीं उतरां तशें मनान सादता ती. कित्याक उबारता फ्रांसीस, आख्खो संवसार तुवें जोडलो जाल्यार पूण तुजो ओत्मो विबाडीत जाल्यार कुडीच्यो कोसपायो सोडून दिता. ओत्म्याचें जिवीत वेंगयता. जायते ओत्मे साल्वार कोत्ता. गरजेवंत तांकां पावता. दुबळ्यांचो हुस्को दवरता आनी वसोक जाल्ल्यांची काळजी घेता. हेंच करूंक म्हाका आनी तुका देवान आज नवो दीस दिला. घरांत वचुया, घोराब्यांत वचुया, सरभोंवतणी आनी हो विशय जिवंक वावरुया. नवेनाच्या दिसांनी, परबेच्या दिसांनी हेंच आमकां देवाचें उतर पावतलें. हें उतर आमच्या जिवितांतल्यान, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतल्यान जाणट्यांक नवो बरवासो, काळजी, समजिकाय, सोंसणीकाय, मोग मोयपास दिवंक ह्या मिसान करपा मागुया. उबी रावन आमचो बोवाळ सुबेमाजार उच्चारुया. सतमंता देवा, सोरपोतवेदार बापाक, स्वर्गांनी तुमच्या रोजनारा आनी जेसू क्रिस्तांत शेकल्यास पुता आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्यावरवीं घरबी समलो आनी क्वार मरीतान चलमलो. पोंसल्या काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंत पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमकां जायत्यो गरजो आसात. ह्या वेळार आमच्यो पवित्र सभेच्यो गरजो वर्सभर विस्वासान भावार्थान देवा मुखार घालुया. आदलो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटालो, जंय जाणट्यांक मान रेस्पेद ना थंय तरणाट्यांक फुडार ना. खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांचे आकारणेन तांचें खूब योगदान आसा. जायतीं तत्वां मोल्ल्यां तांचे उदेशी आमच्या भुरग्यांचे जिणेंत रिकतात. देवान तांकां आपल्या बेसावांनी भरूंक तांचेर बोल घोटाय मागुया. जेजूच्या देवान बापा, हे मागणें करता तुका. जाणटी पिराय म्हणल्यार सांडलोले तरणाटेपण न्हय, पूण संदी आनी शक्ती दितली जिविताची नवी माची, अशें बेटी फ्रिडन नांवाची एक फांकी बरोवपीन म्हणटा. आमच्या जाणट्यांनी आपल्या हे परिस्थितीची ही समजणी घेवन आपले दीस देवाचेर पातयेवन जियोंक तांकां बोल करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जाणटे पिरायेर पावता तेन्ना तुका एक थावें जाता. देवान तुका 2 हात दिल्यात, एक तुजी सेवा करूंक आनी दुसऱ्या हातान दुसऱ्यांची सेवा करूंक, अशें ऑड्रे हेपबर्न म्हणटा. जाणट्याचे घरांनी सेवा करतल्यांनी तशेंच आमी ही चिंतना मनान धरून जाणट्याचे मोगान सेवा करूंक देवान बोळ करपा दिवचें म्हण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. तुज्यान चलोवंक नजो आसलें तेन्ना ताणें तुजो हात धरलो आनी चलोवन व्हेलें. आतां तांचो हात धरून तांकां चलोवंक तुजी गरज आसा, अशें भावना गौतम म्हणटा. उपकारी काळीज आपणावून आमच्या जाणट्याची काळजी घेवन तांचे हे पिरायेर आमच्यान घडटा ती खुशालकाय तांकां दिवंक देवाची कृपा बोळ आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. सुर्गीच्या बोदयाळ बापा, ही खास आमची मागणी
आमचे बरोबर तुका आमी उबारल्यान ती आमकां विस्वासान केल्यान ती फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Sorvespora manunge amcidana, manunge amcidana. Sorvespora manunge amcidana, manunge amcidana. Urami otmo tuka dita mapa, urami otmo tuka dita mapa. Sorvespora manunge amcidana, manunge amcidana. Sorvespora manunge amcidana, manunge amcidana. Tuż amcia otmia razmorcunoj mapa, tuż amcia otmia razmorcunoj mapa. Sorvespora manunge amcidana, manunge amcidana. Sorvespora manunge amcidana, manunge amcidana. म्हज्या भाऊ भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुवेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोंपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पाव अशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व कळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें बरवाशान तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पोर तूं. सुरानी संसार होला तुझ्या वैभवान, ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय, ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक खोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good por gotuja. Somia Jesu ami Wołonok katał, ani ekalszytle pietał. Title pałki tu wojwowan Jesur, ami tuże moron porgotał. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान फडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुसे, भाग्यवन धोर्मता, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां सगल्यांक एक दीस वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या पिरायेच्या भाव भयणां सवे जाणटे सवे मोयपाशी मोगाची आमी जावंक सोशणीक समजीक जावंक इस्कुरपा जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बरोसभर मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सुजियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
आपुरबायच्या भाव भयणीनो, ही देवाची शिडी हो तो जेजू दुसऱ्या सवें बरें करूंक आमकां आपयता आनी बऱ्या जिविताचो इनाम जोडूंक स्वर्गार आमकां आपयल्या ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यां घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the side of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिज्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Kushal Monam, Kalsa Bhakti,
जेवण ये तू बाबा ये तू भयणी जेजू वांगडा बसया आमी ताणीन बसया ताच्या उतरार मुखेल ताणीन कुडी रोखता येयार बसया देवा जेवणाक खालसांत विंगून देवा पेल्या खुशाल मनान खालसा भक्ती कोरया बसोर कोरया जेवण 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 Jezu, Jezu, Ojcze modeł, zamka utoczywe, samolidam dym świecie, odmiancze worgodajcie, i klub tucze amcze orpo, a pawujam ci boswo. Kushal manan kalsa bhakti korya bosor korya jevon Kushal manan kalsa bhakti korya bosor korya jevon आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया काळजांत शिवलेल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका दिनवासूया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान होतीर वस्तू मोदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवे सगळे आमी बसूया आयची मिसाची भेट समरुमतल्या फादर फ्रांस्किनो गोम्स हाका आमचे किरीत दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पुरी 7:15 8:30 9:15 11 3:30 5 6:15 इंग्लीश भाशेन कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकाच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूंक येता तशेंच म्हज्या दावे वाटेन भायल्यान कावन्सिलींग हाची वेवस्था केलेली आसा
कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 तशेंच 5:30 पर्यंत तुमकां वचूंक मेवतलें. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक तुमच्यांनी जाता. व्हीलचेराची सुविधा फकत दोतोराची सर्टिफिकेटी वांगडाकूय तुमकां मेवतली. आयज ही किरीत मिसां आसतली. 9:15 कॅनन मीस आसतलें. 11 तमीळ भाशेन मीस आसतलें. 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. 2 हिंदी भाशेन मीस आसतलें. 5 दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी बाबा भयणाक मीस आसतलें. डिसेंबराचे 2 तारीख केरीत मिसां हे भाशेन. 11 पुर्तुगेज भाशेन मीस आसतलें. 12:15 यात्रेकारांचें मीस आसतलें. 3:30 वाजता धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक केरीत मीस आसतलें. 5 वाजता पिलार संस्था मीस भेटयतली. डिसेंबराचे 2 तारीख सांजेच्या वेळार कुमसारां आसची नात. फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे पुरी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30 पुर्बेचें मीस. 12:15 3:30, 5, 6:15 इंग्लीश भाशेन. फेस्ताच्या दिसाक कुमसारां आसची नात. तशेंच पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. फेस्ताच्या दिसाक व्हीलचेराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारीख मिसां हे पुरी. सकाळचीं 6, 7 आनी 8 इंग्लीश भाशेन. चोतराय दवरची आयज तशेंच 2 तारीख तशेंच फेस्ताच्या दिसाक तुमचेर हात दवरूंक आनी मागणी करूंक कांय कारणांक लागून देयाक आसचे नात. ह्या मिसा भेटेंत भोगतीन तुमी भाग घेतल्या खातीर आनी तशेंच हें वातावरण पवित्र करून तुमी वावल्यान देखून सगल्यांक तुमकां आमचे किरीत दिनवास. फाल्यांच्या दिसाक किरीत भाशेन सृश्टी पासत आमी मागतल्या. सगलीं आमी उबी रावया. आमचे केरीत दिनवास या बाजिलिकेच्या रेतोराक फादर पत्रिसियो हे मिसाचें बलिदान समर्पणाक म्हाका संदी दिल्या. देवाचो शुभ आशिर्वाद तुमचेर मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेही सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. पिरायेच्या जाणट्या भाव भयणां सवे बरवासो जावंक क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पुरगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesus ya soy nika, sola soy vivo por maka, tu Jesus ya soy nika, sola soy vivo
soinica, sopra soitivum cormaca. फुलां भेटोवंक वो फुलां दिवंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पोलेशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक तुमी कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर सेक कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र घडोवन हाडटा. ताचो बनवणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रवासो. हो तियात्र जातलो सेक कॅथेड्रलाचे स्टेजीर सांजेच्या 7:30 वाजतांक. आनी ह्या तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी.
Test one, test, Check, test, test. test. Test, test, Check, test. Test. Test one. Test. Test one. Check. test one, test. Test.
Check. Check test. Check 1. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Surgani sosar bola tucia wojwowan utsurgi tuka soi soi sorve spora cinavi eta taka zoi utsurgi tuka soi soi. Check test. Check. Check test. Check test.